Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Purgan Jesus. Purgan Jesus. Oglab Jesus. Oglab Jesus. Aradan Jesus. Aradan Jesus. Yesuve vandane. Yesuve vandane. Yesuve stotra. Yesuve stotra. Purgan Jesus. Purgan Jesus. Oglab Jesus. Oglab Jesus. Aradan Jesus. Aradan Jesus. Hallelujah. 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 अगर बाबणी नाव तुमका समेस्त तांक बडजेच्या पुंतळाक मोगसो स्वागत मागता नव्यानं सो तिसरो दीस आई सो हिंगे होय. आईच्या तिसऱ्या दिसा मागण्यान केल्लो वावरो करता जिवीत सुफळ म्हणल्या संदेशा काल आम्ही आज परगावांत असलेल्या भावभिने बसोत विशेष करून मागता माध्यम मुखांतर एमिसाचें बलिदान भेटयतात त्या सर भक्तिकां खातीर तशेंच परगावांत काम करना आसात त्या सर भक्तिकां खातीर आमच्या कुटुंबांत परगावांत वावर करना आसात ते आमच्या कुटुंबाच्या सद्यां खातीर विशेष करून मागता आसतना आमी एकामेका खातीर विशेष करून मागया आनी आराधन आमी करता आसतना सोम्याची गूण करची सगळ्यात अनुभव करचे प्रयत्न आमी करया सांगत आज एमिसाच्या बलिदाना वेळा देवाचें उतर आयकून देवाच्या उतरा काल नितळ मनाची जावंक देवाचो आदार आमी मागया तशेंच नव्याना मुखांतर बाळू जेजूची आशिर्वादां जोडची प्रयत्न करया आनी अशें नव्यानाचो तिसरो दीस हो पुरबायन कुरसूंक सोमी आमकां आदार दिवं दी म्हूण मागून आयच्या ह्या आराधनाक आनी आमी सांत आनी ह्या नव्यानांत आमकां देवाची सोम्याची भरपूर मेसां वाजोवन दिवच्याक आमचे मदें आसात मनादी बाप रिचर्ड फर्नांडीस रेदेमत्रेस्त याजक ते नित्यादर निवासाचे सुपिरियर जावन सेवा दितात आनी आमचे मदें हांगासर ते आयल्यात तांकां तुमा समेस्तांच्या तर्फेन बरो स्वागत मागता ह्या मुखांतर सोम्याची भरपूर बेसांवां जोडूंक ते आमकां आदार दितले बाप रिचर्ड तुमकां काळजांतावन देव बरें म्हूण म्हणटा आनी मोगसो स्वागत मागता आनी मोकलो वेळ तुमच्या हातांत हांव दितां दिमेगल्या आराधनाचें गीत आमी गावून सोम्याक स्वागत करया हें जाय गीत तुमकां आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका आराधन तुका बापा आराधन तुका आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका देवा आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा आराधन तुका बापा आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा मोगान तुवें संसार रचलोय सुंदर तो केलोय मनशाक तुजे सारके सोकर ताचे आरीन दिलोय मोगान तुवें संसार रचलोय सुंदर तो केलोय मनशाक तुजे सारके सोकर तुजे आरीन केलोय आराधन तुका बापा आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा
संवसाराक आयलोय काळोख धांवडायलोय कुर्सार मोरून सोडवण करून आमकां जीव दिलोय मुनिसाम संवसाराक आयलोय काळोख धांवडायलोय कुर्सार मोरून सोडवण करून आमकां जीव दिलोय आराधन तुका आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा आत्म्या पाराक्लिता कुर्पे दातारा कुर्पे सोपावस आमचेर शेणो नितळ आमकां कर पवित्र आत्म्या कुर्पे दातारा कुर्पे सोपावस आमचेर शेणो नितळ आमकां कर आराधन तुका आराधन तुका आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका आराधन तुका आमच्या देवाराधन आराधन तुका आपा आराधन तुका पुकारून आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका आराधन तुका आमच्या देवावरून हालेलुया 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 हांव तुमचे संगता संवसाराच्या अखेर पर्यंत आसा म्हणून बसोवणी केल्लो जेजू येया तुमी समेस्त म्हजे संगी कश्टतल्यानो आनी वाजन वयतल्यानो हांव तुमकां विश्व दिता म्हणून आपोवन दिल्लो जेजू तुमी कळवळचें सोडून सोडा आनी म्हजेर विश्वास दवरा म्हणून बरवोसो दिल्लो जेजू खंय दोग वा तेग म्हजे नांवे संगी मेळटा थंयसर हांव आसा म्हणून खात्री दिल्लो जेजू खंय आसा तुजें दिर्वें थंय आसा तुजें काळीज म्हणून जागृतकाय दिल्लो जेजू ह्या पवित्र घडये उंड्या रुपार ह्या पवित्र सक्रामेंतांत तो हजर आसा आमचे लागीं उलोवंक आमचे काळजाचे अत्रेक आयकूंक तो आशेता तो आमचो सोडवणदार जावन इश्ट जावन बुजवणदार जावन भाऊ जावन एक बरो संगाती जावन आमचे संगी तो आसा कसलें बाग हें आमचें आमच्या सुम्या संगात रावचें ह्या उंड्या रुपार आसचे जेजूक
खरेंच आराधन स्तुती महिमा आणि वंदन फावो. तर या जेजूक आम्ही आराधन करूया आणि सर्व संगत मिळून भक्तीपणानं आम्ही गाऊया. या नमस्कार करूया जेजू सुम्याक. नमस्कार करूया, नमस्कार करूया, नमस्कार करूया आमच्या सोम्या. नमस्कार करूया, नमस्कार करूया, नमस्कार करूया जेजू सोम्या. नमस्कार करूया, नमस्कार करूया, नमस्कार करूया जेजू सोम्या. नमस्कार करूया, नमस्कार करूया, नमस्कार करूया जेजू सोम्या. जेजूच्या जल्माची खबर ते ग्रायांक मेळिल्लीस. निकेत्राच्या आदारान जेजूक मेळोंक ते आयले आणि तांणी भांगार दुंपू आणि रक्तांबळ कानीक जावन अर्पिले आणि क्रिस्त रायाक भक्तीपणी नमस्कार केलो. तेग रायाने हाडले परी भांगार दुंपू आणि रक्तांबळ आमच्या लागीं ना तरी आमच्या लागीं आसा काळीज तुका अत्रेकचे. ह्यास अत्रेगान भक्तीपणानं सक्रमेंत दसल्या जेजूक नमस्कार करूया आणि गाऊया. नमस्कार करूया, नमस्कार करूया, नमस्कार करूया बाळूक जल्मला म्हणून पहिले खबर मेळिल्लीस. गवळी संतोषान बरोवन गळाय करिनासतना सर्वेस्परान कळीत केल्ली संगत पळोवंक मुखार सरून सर्वेस्पराची महिमा गाजोवंक लागले. 2000 वर्सां आदी बेतलेहमाच्या कावनेर गवळ्यांक मेळोवन गवळ्यांची काळजां मनां संतोष केल्लो जेजू आज आमची काळजां मनां संतोष करूंक आमचे खातीर राखून आसा. तर या वर्त्या आमच्या रायाची महिमा वर्णिया आणि संगत आमी गाऊया. नमस्कार करूया, नमस्कार करूया, नमस्कार करूया जेजू सोम्या. देवाचो एकलो सुपूत जेजू क्रिस्ताक या संवसाराक हाडूंक एक मध्यस्थिनीचे एका स्त्रियेची गरज आसली आणि ती बागी स्त्री जावंक पावली मोरी माय.
सर्वेस्पराचो दूत दिश्टी पडलोस मोरी देवाच्या योजनाक सई घालता आणि संतोषान सर्वेस्परान आपल्या जिवितांत केल्ल्या महान कामाक स्तुती गायन करून सर्वेस्पराची वडवीक गाता. आमी किरकोळ सैंबाचे मनीस तरी जेजू आमचे थंय दयाळ रावून दयाळ जावन सक्रामेंता मुखांतर आमकां राखून आसा. ह्या आमच्या वर्त्यारायाक स्तुती करया आणि परत एक कोटी आमी गावया. या नमस्कार करया, या नमस्कार करया, या नमस्कार करया. जेसू सोम्या, जेसू सोम्या. आता थोडो वेळ मौनपणी आमच्या मुखार असो येदो वेळ मिस्तेर आमी नियाळया. मोरी माय गब्रियल बडव्यान खबर हाडिल्ल्या वेळार संतोषान गावंक लागली. म्हजो आत्मो सोम्याक नावाडटा, देवा म्हज्या तारोकांतय उल्हासता. देवान आमकां रचल्लो उद्देश जावन आसा ताची स्तुती गावच्याक. तर या वेळी सर्वेस्परान केल्ल्या सर्व विचित्रांचो महत्कार्यांचो उगडास आमी काडया. कीर्तनगार अध्याय 1:138 हातूं आमी वाचता व कीर्तनगार आमकां सांगता, सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान तुका अर्गां दिता. तुज्या दुता मुखार हांव तुजी स्तुती गायता. जेजू क्रिस्ताचे सदरे मुखार आमी आसा. सर्व संगती ताका कळीत आसा आनी आमच्या उतरांची गरज ना तरी ताची स्तुती केल्ल्या वरवीं ताची महिमा गाजयल्ल्या वरवीं आमी ताचे सरशीन समकोंक आदार जाता. देखून कीर्तनगार म्हणटा अध्याय 107 सर्वेस्पराक अर्गां दिया कित्याक तो बरो. वय मोगाच्या भवनांनी बहिणीनो, सर्वेस्पराची महत्कार्यां आमच्या जिवितांत आमी अनुभव केल्यांत ताचें बरेपण आमी आमच्या जिवितांत आमी जायते फावटी अनुभव केला. कीर्तनगार 89 आमकां सांगता, सर्वेस्पराचो उपकार हांव ससनाक गायतलो. अनुपकारी जायनासतना सर्वेस्परान केल्लें तें बरेपण पळोवन ताका उपकार आठोवंक आसा. ताका अर्गां आमी दिवंक आसात. कीर्तनगार 30:4 आमकां सांगता, अध्याय 30:4 आमकां सांगता, सर्व परजा सर्वेस्पराक अर्गां दिया, ताची स्तुती निरंतर गाया. आमी सोम्याची परजा सोम्यान आमकां वेंचून काडल्यांत, आमकां ताचीच कर्ण घेतल्यांत. त्या सोम्याक आमी अर्गां दिवंक जाय, ताची स्तुती आमी गावंक जाय. आतां आमचे सर्व अर्गां उले सोम्या समोर दवरया. उपरांत आमी अर्गां गीत गावया. तुमची जबाब जावं दी. अर्गां तुका सोम्या जेजू, अर्गां तुका सोम्या जेजू. या पवित्र युकरिस्तद्वारे आमच्या मध्ये सदां वस्ती करताय देखून अर्गां तुका सोम्या जेजू. पवित्र आत्म्यान आमच्या लागीं उलयताय देखून अर्गां तुका सोम्या जेजू.
पवित्र संस्काराने आमकां तुझ्या जिवान भरताय देखून अर्गां तुका सोम्या जिसू भावार्थाच्या जम्यांत तुझो सांगात दया केलाय देखून अर्गां तुका सोम्या जिसू आमकां क्रिस्ती भावार्थी जावचे भाग दया केलाय देखून अर्गां तुका सोम्या जिसू वस्तेक घर जागो आनी दिसपडतो ग्रास फावो केलाय देखून अर्गां तुका सोम्या जिसू आमकां तुझ्या सारख्याची आनी स्वरुपायाची जावन रचल्याय देखून अर्गां तुका सोम्या जिसू जनवायेचे बुधवानकायेचे देणे आमकां फावो केलाय देखून अर्गां तुका सोम्या जिसू देण्या ताल्यांतांनी आमकां तुवें नेटयलाय देखून अर्गां तुका सोम्या जिसू तुझ्या कृपे देण्यानी आमकां भरलाय देखून अर्गां तुका सोम्या जिसू दिसपडतो ग्रास सोडूंक भलायकी आनी फावो तें काम दिलाय देखून अर्गां तुका सोम्या जिसू वस्तेक बरें घर न्हेसोंक जाय पुरतें वस्तू जाय पुरतें खान पिवन दया केलाय देखून अर्गां तुका सोम्या जिसू बरें शिकप जोडचो अवकाश फावो केलाय देखून अर्गां तुका सोम्या जिसू बऱ्या जिने संगात्याक वा संगातिनीक फावो केलाय देखून अर्गां तुका सोम्या जिसू आमचो सर्व वावरवणी येवजना सफळ केल्याय देखून अर्गां तुका सोम्या जिसू पयना वेळार सुरक्षीत राखलाय देखून अर्गां तुका सोम्या जिसू येदोळ पर्यंत बऱ्या भलायकेन राखलाय देखून अर्गां तुका सोम्या जिसू विविध मारेकार वस्याच्या पिड्यांतले आमकां निवारलाय देखून अर्गां तुका सोम्या जिसू तुझे रक्षण आनी पोषण वडिलां मुखांतर आमकां दिलाय देखून अर्गां तुका सोम्या जिसू आमचो भावार्थ जियोंक आनी परगटूंक धैर्यान भरलाय देखून अर्गां तुका सोम्या जिसू पवित्र सभे मुखांतर आमच्या भावार्थाचें पोषण करताय देखून अर्गां तुका सोम्या जिसू भावार्थी शिक्षक जावन याजक धर्मिकांक आनी ख्रिस्ती शिक्षकांक दया केलाय देखून अर्गां तुका सोम्या जिसू इस्कोलाच्या शिक्षणान आमकां शाने केलाय देखून अर्गां तुका सोम्या जिसू या वर्सा सर्व वायटा विघ्नांतले तूं आमकां निवारतलय देखून अर्गां तुका सोम्या जिसू फाटल्या सर्व वर्सा आमच्या सर्व योजनाक तुजो आधार दिलाय देखून अर्गां तुका सोम्या जिसू जायते अर्थीक कश्ट असल्यारे दिसपडतो ग्रास निरंतर दिलाय देखून अर्गां तुका सोम्या जिसू कष्टाकांत वेळे स्पंदन करच्याक उदार मनाच्या दानीक धाडलाय देखून अर्गां तुका सोम्या जिसू कुटुंबा भायर आनी परगांवांत आसच्या आमच्या मोगाच्यांक सदांय राखलाय देखून अर्गां तुका सोम्या जिसू आमच्या भुरग्यांक बरो फुडार दया केलाय देखून अर्गां तुका सोम्या जिसू सगळ्या वर्सां तुवें आमकां केल्ल्या सर्व उपकारां आनी बरेपणा पासत अर्गां तुका सोम्या जिसू हर एक दिसा हर एक घडये आमची तूं जतन घेताय देखून अर्गां तुका सोम्या जिसू ह्या वेळार आनी जायते अर्गां होगळापाचे उले आमच्या काळजांत आसात सोम्या मुखार आमी ते दवरया सोम्याक आमी अर्गां दिवन गावया गीत अर्गां दिता तुका सोम्या समेस्त उबे रावन ताळयो पेटून एक गीत गा. अर्गां दिता तुका सोम्या सगळ्या म्हज्या काळजा अर्गां दिता तुका सोम्या सगळ्या म्हज्या काळजा निर्वाशी मोन तुजे उपकार तुजो भाव भरला मोडा आनंदा अर्गां दिता तुका सोम्या सगळ्या म्हज्या काळजा केलाय देखून अर्गां तुका सोम्या मोग
अर्गां तुझ्या मुझे जीवित बोलाय देखून अर्गां तुका सुमिया अर्गां तुका सुमिया मोर्या मुझ्या काळजा दिनवाशी मोन तुझे उपकार तुझो भाव अर्गां म्हज्या आनंदा अर्गां दिता तुका सुमिया सगळ्या म्हज्या काळजा दया करून बसया. आमचो सोडवणदार आमचे समोर तो आसा. जेजू ह्या संवसारी आयिल्लो उद्देश जावन आसा आमकां सोडवून दिवच्याक आनी ताच्या बापाचो मोग आमकां उगडापो करच्या खातीर. पूण जायते फावटी आमच्या जिवितांत सुमयान आमकां दिवच्या मोगाक आमी पाट केल्या आनी तशेंच ताणें दिवची सोडवून आमची कन्न घेवंक आमी फाटीं सरल्या. जेजून आमच्या जिवितांत जायतें बरेंपण केलां जाल्यार आमकां कळीत आसून वा ना आसून आमच्या अस्कत सैमाक लागून जायते फावटी ताचें बरेंपण आमी वळखूंक सकूंक ना. त्या खातीर थोडो वेळ जेजू थावन आमी बक्षाने मागया. हे वळी गिताद्वारे जेजूचे बक्षाने आमी मागून हर एका बक्षाण्याच्या मागण्या उपरांत आमी गायतले हांव. सुमिया भात मोची बोगोस बोगोस सुमिया भात मोची बोगोस. दयाळा जेजू तुवें दिल्ल्या सर्व देण्या प्रास वर्तें देणें जावन आसा वेळ. हो वेळ एक फावटी पाशार जालो तर परत आमकां फाटीं मेळना तरी आमच्या आळसायेक लागून टीव्ही मोबायल कंप्युटर इंटरनेट असल्या संगतीक बली जावन वेळाचो सारको उपयोग करूंक ना. भुरग्यांनी शिकपाक जाय तितलो वेळ दिवंक ना. युवजनांनी आपल्या फुडारा विशयांत सडीत चिंता पाटयनासतना वेळाचो विभाड केल्ले खातीर वडिलांनी भुरग्यांक तशें युवजनांक वेळ पाड करिनाशें सारकी माहेत आनी समजणी दिवंक फाटीं सरल्या खातीर दिसपडत्या जिवितांत बावार्थ्यांच्या संगतीक बाबार्थाच्या संगतीक सारको वेळ दिनातल्या खातीर बॉक्साने मागता हांव आनी गायता हांव. मोगळा जेजू आमच्या आत्मेक बरेपणा खातीर आमकां तुवें विविध रितीचे संस्कार सक्रामेंत दिल्याय. ह्या पैकी प्रमुख जावन आसा येवकारिस्तसो आनी कुमसाराचो सक्रामेंत. जायते फावटी ह्या संस्कारांत भाग घेवन सक्रामेंत स्विकार करूंक अवकाश आसलो तरी म्हज्या आळसायेद्वारे नाखुशी दाखोवन संस्कारांत शेळपण दाखयल्ल्या खातीर तशेंच फावो ते परी हे संस्कार सेविनातले खातीर
पश्चाताप पावता हांव आनी गायता हांव. मोगाळा जेजू, आमच्या फिरगजेंत याजक आनी धर्मीक भाव भयणी आमकां दिल्लें एक वर्तें देणें. आमच्या फिरगजेच्या बरेपणाक जायतें ती वावुरतात तरी आमच्या नकारात्मक चिंतपाद्वारे आमच्या अशीर मनोभावाद्वारे तांकां सारके रितीन समजून घेवंक तशेंच तांकां फावो तो स्थान आनी मान दिवंक आमी सोकोंक ना. ह्या खातीर तुजे कडेन बोगसाने मागता हांव आनी गायता हांव. मोगाळा जेजू, कुटुंब जावन आसा आमकां तुवें दिल्ली वर्ती कानीक ह्या संवसारांत. जें कुटुंब संगता मागता तें बाळटा म्हणून आमकां कळीत आसा तरी जायते फावटी आमच्या कुटुंबाचें मागणें करूंक, तुजें उतर वाचूंक आनी नियाळ करूंक, तुज्या उतरा प्रकार चलोवन जिवितांत तुका पयलो जागो दिवंक चलवले हांव मात्र न्हय, कुटुंबांत एकामेका समजून घेवंक, आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक सारकें शिकप, देवबिरांत भावार्थी विशीं समजून दिवंक, तशेंच भुरगीं आनी युवा जनां आपल्या वडिलांक काल जावन एकामेका माया मोगान जिवंक सुकोवन पडल्या. ह्या खातीर आमी बोगसाने मागता हांव आनी गायता हांव. मोगाळा जेजू, आमकां हर एकल्यांक आमच्या तांकी प्रमाणे वावर फावो केलाय. जावंक पुरो कृशेचो, सरकारी वाहनांनी, ऑफिसांत, इस्कॉलांत, संस्थांत, कंपनींत अशें ह्या वावराद्वारे दिसपरतो ग्रास फावो केलाय तरी तें काम बऱ्या तरान करूंक फाटीं सरले खातीर आनी तशेंच आमी दिसपरतो ग्रास सोडल्या उपरांत तांतलो इल्लो वांटो दुबळ्या भाव भयणी सांगाता, कश्टांत आशिल्ल्या सांगाता वांटून घेवंक फाटीं सरले खातीर, स्वार्थी जाल्ले खातीर आमी बोगसाने मागता हांव आनी गायता हांव. मोगाळा जेजू, आमच्या कुडींत विविध विश्वे दिवन तुवें बरी भलायकी दिल्याय. हात पाय हेरांच्या गरजांक पावोवंक, जीब हेरां विशीं बरें उलोवंक आनी तुजी स्तुती करूंक, दोळे तुजी महत् कार्यां पळोवंक आनी ताची सोबाय वर्णूंक. पूण ह्या कुडीचे विश्वे सारके रितीन वापरिनासतना तुजी महत् कार्यां वर्णूंक फाटीं सरले खातीर, हेरांच्या पडणेक कारण जाल्ले खातीर, हेरांक वायट देख दिल्ले खातीर, हेरांक पातक करूंक कारण जाल्ले खातीर
आमी तुजें बोगसने मागताव आनी गायताव. ह्या वेळार जेजू लागचें बोगसने आमी मागलें. जेजूची स्तुती आमी गायली. तर ह्या वेळार जेजू आमच्या लागीं उलोवंक कुशी भरता. आमकां कितेंय सांगूंक तो आशेता. ह्या वेळार आमची काळजां मनां वक्तीन दवरून सोम्याचें उतर आमी आयकुया आनी तशेंच ताणें दिवचो संदेश आमी चित दिवन आयकुया. सगळीं आमी उबे रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजू आनी ताचे शिस पयन करून वेताना एक हळ्ळेक येवन पावले. थंय मार्ता नांवाचे एक स्त्रियेन जेजूक आपल्या घरांत घेतलो. तिका मोरी नांवाची एक भयण आसली आनी ही सोम्याच्या पांयां सरशी बसून ताची शिकोवन आयकताली. पूण मार्ता जायते सरबराय करच्यार पडली आनी जेजू सरशी येवन म्हणाली, सोम्या, म्हजे भयणीन म्हाका एकलेक वावरूंक सोडलां. हाचे विशांत तूं कांय खबरेर नाय मू. तिका चिक्के म्हजे कुमकेक येवंक सांग. पूण सोम्यान तिका जाप दिवन म्हळें, मार्ता मार्ता, तूं सबार संगती विशांत कंत हुस्को कर नासाय. पूण गरजेचें एक मात्र मरयेन बरो वांटो विंचून काडला आनी तिचे लागसो तो काडन व्हरचें नांत. देवाचें उतर हे. वगळी तुका ख्रिस्ता. देखन बशा. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावान आनी भयणीनो, दुसरें महाझुज चलोवन आसल्या वेळार जाल्लें एक घडीत थंयसर आसले 2 जण इश्ट आनी तांची इश्टागात इतली गुंडाळेची जावन आसली कोणाच्यानच ती वर्णूंक असाध्य जातालें. कित्याक हे दुसरे महाझुज चलल्या वेळार 2 जण सोजर आसले आनी हे सोजर एकामेका बरें समजून तांचे मदें इश्टागात वाडल्ली आनी हर एक दीस ते झुजाच्या जाग्याक वेताले. झुज जावन परत फाटीं सांजेच्या वेळार त्या फाटीं सांगाता येवन तांकां सोजरांक सीमीत केल्ल्या त्या जाग्यान ते येवन रावताले. आनी एक दीस अशें घडलें की हे दोगी सोजर झुजाक गेल्ले आनी सांज जाता आसतना एकलो सोजर मात्र फाटीं आयलो आनी ताचो इश्ट फाटीं येवंक ना. आनी हें पळोवन ह्या इश्टाक इश्ट चड कंगल जालो, कितें जालें म्हज्या इश्टाक. आनी अशें थंयच त्या दीस सगळो दीस कोण सोजर झुजोन आसले त्या फाटीं पावल्या वेळार तांचे हर एक लागीं तो विचारंक वेता, म्हज्या इश्टाक तुमी पळयलें गे. आनी त्या वेळार एकलो सोजर ताका सांगता, वय तुज्या इश्टाक आमी पळयल्लें सकाळींच तो झुजाच्या जाग्यार घायेवन आसलो, थोडे घाई ताका जाल्ले. आनी उपरांत हो भियेता इश्ट, म्हजो इश्ट आजुनी जिवांत आसा किंवा आनी चड कितें बादक जालां गी ताका.
अशें तो आनी थोड्या सोजरा कडेन विचारता आसतना ते सोजर ताका सांगतात, तुज्या इश्टाक आमी घायोन चड मार जावन त्या झुजाच्या जाग्यार पडुल्लें आमी पळयलें. येदोळ तो जिवंत आसा की ना गी पूण आमकां कळीत ना, पूण चड घायोन तो अकलासांत आसलें तें आमी पळयलें म्हणून त्या इश्टाक सांगतात. आनी ह्या वेळार तो इश्ट सगळोच भियेता. आनी ताच्या त्या सोजराच्या कोण लिडर आसले थंयसर त्या कॅम्पाचो लिडर आसलो ताच्या लागीं वचून हो इश्ट सांगता, हाळे म्हजो इश्ट झुजाच्या जाग्यार पडला आनी ताका हांवें वचून मेळोवंक जाय. आनी त्या वेळार तो मुखेली ताका सांगता, आतां तुवें हेची गरज ना, कित्याक काळोख जालो आनी त्या झुजाचो जागो भिरांतेचो जागो जावन आसा. देखून जर तर तूं गेल्यार तुकाय आमी होगडाय जाय पडटलें, देखून तूं वचनाका, आतां फाल्यां वच. आनी ह्या वेळार हो इश्ट त्या मुखेलीने सांगिल्लें उतर मोडटा आनी झुजाच्या जाग्याक तो वेता. आनी थंयसर जायतीं मोडीं पडोन आसलीं आनी हर एकल्याचें तोंड तो सोदून वेता आनी थंय ताच्या इश्टाचें तोंड तो सोदून वेता आनी निमाणें ताच्या इश्टाक तो पारखिता. आनी इश्टाक मेळिल्लेंच तो आनी एकलो ताचो इश्ट जाप दिवन ताका सांगता, म्हाका कळीत आसलें तूं म्हज्या जिविताच्या निमाणे घडये तूं येतलोय आनी तुज्या हुस्क्यार म्हाका म्हजो प्राण सोडचें भाग फावो जातलें. आनी इतलें सांगून तो ताचो स्वास सोडता. आनी वो ताचो इश्ट त्या सोजराची कूड आपणाच्या खांद्यार घालून तांणी रावच्या त्या जाग्याक तो येता. आनी ह्या वेळार आपणाच्या इश्टाची कूड तो सकयल दवरल्या तक्षण वो इश्टी धरणीर पडटा, कित्याक ताकाय जायते घाई जाल्ले त्या झुजाच्या जाग्यार. आनी उपरांत तांचो मुखेली येवन ही स्थिती तो पळयता आनी त्या सोजराक सांगता, हांवें तुका पयलेंच सांगलें तूं वचनाका, तुजो इश्ट कशें देवादेन जाला मेला आनी तुकाय आमी होगडाय जाय पडटलें. आनी पळय तुंय ह्या वेळार घायोन तुजी स्थिती कश्टांची जाल्या. आनी ताका जाप दिवन वो इश्ट सांगता, म्हजो इश्ट थंयसर झुजाच्या जाग्यार म्हाका राखोन आसलो आनी हांवें पावलेंच ताणें सांगली ती उतरां जावन आसाय. म्हाका कळीत आसलें तूं येतलोय आनी तुज्या हुस्क्यार म्हाका म्हजो जीव सोडचें भाग फावो जातलें. वैमोगाच्या भावांनी भयणीनो, ही दोगां इश्टां मदें जाल्ली तें घडीत तांचे मदें आसलो तो संबंद, तांचे मदें तांणी पाळिल्ली ती बसवणी ती जावन आसा. मोगाचेनो आमचोय इश्ट जावन आसा जेजू. खंयच्याय घडितांनी खंयच्याय संदर्भांनी आमकां सोडून घालिना तसलो आमचो इश्ट जावन आसा जेजू. जेजूनी जायते बसवणी आमकां केल्यात. तो आमकां सोडून घालचो ना, आमचे सांगात तो आसतलो म्हणून ताणें जायते बसवणी आमकां केल्यात. आनी ही बसवणी आमकां खंय वचूंक मेळटात मोगाचेनो. ह्या बसवणेक दाखले खंयसर आसात. जर तर आमी पवित्र पुस्तक ओपन केलें जाल्यार उक्तें केलें जाल्यार थंयसर जेजून जायती बसवणी केल्ली आमी पळयता. ताच्या इश्टांक आमी जावन आसा ताचे इश्ट आनी आमचे खातीर आनी आमकां जायती बसवणी ताणें केल्यात. आनी त्यो बसवण्यो आमकां पवित्र पुस्तकांत वाचूंक मेळटात. आमी खंयची वस्तू ह्या संवसारांत घेता आसतना थंयसर त्या वस्तू सांगता आमकां एक कार्ड दितात वा एक ल्हानसो बूक दितात. आनी त्या बुकाचें नांव जावन आसा युजर्स मॅन्युअल. म्हणजे ही नवी वस्तू आमी घेतली जाल्यार ती कशी वापरूंक जाय हाचे विशयांत थंयसर इन्स्ट्रक्शन्स दितात, माहेत ते दितात. जर तर आमी खंयची नवी वस्त घेतल्यार आमकां कळीत आसले प्रमाणे आमी वापरल्यार जाय तर ते इन्स्ट्रक्शन आमी फॉलो करिना जाल्यार ती वस्तू पाड जावनचे संदर्भ चड. देखून तांणी ते इन्स्ट्रक्शन्स दिवचे जावन आसात. मोगाचेनो आमकांय ह्या संवसारांत देवान रचल्या उपरांत
ह्या संवसारांत आमकां ताणें सोडून घालूनात. आमी असलेच जिवीत जिये जाय म्हणून आमकां ताणें सोडून तो पयस रावोंक ना. बदलाक आमच्या देवान आमकां रचल्या उपरांत आमकां एक दिला युजर्स मॅन्युअल, आनी तें जावन आसा पवित्र पुस्तक. आनी ह्या पवित्र पुस्तकांत जायते इन्स्ट्रक्शन्स देवान आमकां दिल्यात. कशें आमचें जिवीत जिये जाय, कसलें आमचें नडतें जाय, कसलें जिवीत जियेल्या देवाक मेस्वता, हें पवित्र पुस्तकांत देवान आमकां सांगलां. आनी जर तर ह्या देवान दिल्ल्या त्या शिकोवण्या प्रकार आमचें जिवीत जियेना जाल्यार आमचें जिवीत आमी होगडायतल्या. जर तर देवान दिल्ल्या त्या शिकोवण्या प्रकार आमी आमचें जिवीत जियेता जाल्यार आमचें जिवीत आमी देवाचे नदरे मुखार आमचें कन्न घेतल्या. बरें जिवीत ससनाचें जिवीत जिवंक आमी सकतल्या. तर मोगाचें न्हू, पवित्र पुस्तकांत आमी पळयलें जाल्यार थंयसर पयल्या देवाक आदामक आनी एवेक रचल्या वेळार पवित्र पुस्तक आमकां सांगता आदाम आनी एव हर एक दिसा देवा सांगता त्या जाग्यार चलोवन वेतालीं. भुमी वैकुंठांत देवा सांगता ती समकतालीं. केदाळा आदाम आनी एवेन आविदेयपणाचें पथक आदारलें. त्या घडये तावन देवा तावन ती लिपलीं. देवा सांगता चलचें भाग तांणी होगडायलें. आनी पवित्र पुस्तक आमकां सांगता केदाळा तांणी पथक आदारलें. तांचें जिवीत जालें रितें. तांच्या जिवितांत आयलो काळोख. पवित्र पुस्तक आमकां सांगता तांचें जिवीत जालें रितें, काळोखान तांचें जिवीत भरलें आनी तांचें जिविताक निराकार आयलो म्हूण सांगता. केदाळा ती देवा सांगता आसलीं, देवा सांगता ती चलोवन आसलीं, देवाचें उतर ती आयकून आसलीं. त्या वेळार तांचें जिवितांत रितेंपण नातल्लें. तांच्या जिवितांत काळोख नातल्लो. तांच्या जिवितांत निराकार नातल्लो, आकार आसलो. वय मोगाच्या भवनांनी भयणीनो, केदाळा आमी पवित्र पुस्तक वाचिनाव, देवाच्या उतराक फावो तो वेळ दिनाव, देवाचें उतर वाचिनाव. त्या वेळार देवातान आमी लिपताव. आमच्या जिवितांत येता काळोख, आमच्या जिवितांत येता निराकार आनी आमचें जिवीत जाता रितें. तर मोगाच्या भवनांनी भयणीनो, कितल्या मापान आमी देवाच्या उतराक महत्व दी जाय. कितल्या मापान आमी देवाच्या उतराक महत्व दी जाय. आमकां सांगता सांत पेद्रू ताच्या पयल्या पत्रांत अध्याय 2:2 कशें एक नवेंच जल्मल्लें भुरगें बाळक ताच्या आवयच्या दुदाक आत्रेकता, तशें तुमी देवाच्या उतराक आत्रेकून रावो जाय. कितलीं सोबीत उतरां मोगाचें न्हू, सांत पेद्रून आमकां सांगल्यांत. नवेंच जल्मल्लें भुरगें आमी हर एकल्यांनी पळयलां. आनी नवेंच जल्मल्ल्या भुरग्याक आमी कुंगडा मास दिनाव खावंक, वा दुकरां मास दिनाव, वा पाप्स दिनाव. पूण ताका कितें दिता? ताका जिरवोन जाता तसलें कान आमी दिता. आनी हें प्रत्येक जावन हें नवेंच जल्मल्लें भुरगें त्या आवयच्या दुदाक आत्रेगून रावता. कित्याक तें मात्र कान तें भुरगें जिरवूंक शकता. तशेंच मोगाचें न्हू, आमी क्रिस्तांवां जेजूचे पाटलावदारी देवाच्या उतराक आत्रेगून रावूंक जाय. त्या ल्हानशें भुरगें कशें आवयच्या दुदाक आत्रेगून रावता, तशेंच आमी देवाच्या उतराक आत्रेगून रावूंक जाय म्हणून सांत पेद्रू सांगता. दुसरें दाखलो आमी दिवचो जाल्यार पवित्र पुस्तकांत द्वितीय नेमाचें पुस्तक अध्याय 8:3 आमकां सांगता मनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना, बगार सर्वेस्पराच्या तोंडा तावन येता त्या हर एक उतरा वरवीं जियेता. तुवें तें समजून घेवचे खातीर ताणें तुका बुके वरवीं दिलो, बुकेचें बूक थांबोवंक दिल्लें मान्ना
ते पुर्वजांक देवान कळीत केले. मोगाचनो ह्या द्वितीय पुस्तकांत देव आमकां दाखोवन दिता मनीस काल ह्या संवसारी काना वरवीं जियेना, बदलाक देवाच्या हर एका उतरा द्वारी मनीस जियेता. ह्या सगळ्या 40 वर्सांनी इस्रायलाची परसा त्या मरुभुमींत चलून आसल्या वेळार तांची परिस्थिती आमी पळयता, कश्टांची ती जावन आसली. आनी ह्या कश्टांच्या परिस्थिती वेळार देव तांकां मान्न दिवन पोसता. आनी मान्न दिवन पोसल्या वेळार देवान तांकां सांगलें जावन आसा मोइजे द्वारे, हर एका सकाळी तुमी मान्न एकठांय करूंक जाय. जर तर कोणे एका मनशान आळसाय केली जाल्यार, तो मनशान गळाय गेली जाल्यार त्या मनशाक त्या दिसाचें कान मेळोवंक मेळनातलें. आनी हें मान्ना पवित्र देवाच्या उतराक सरी केल्लें जावन आसा. जर एक मनीस गळाय करता, आळसायेन जियेता, देवाचें उतर वासिना जाल्यार तो एक उपाशी पडुल्ल्या त्या एका मनशा बरी तो जाता. आनी ताच्या आत्मीक जिवितांत जर तर घटाय मेळय जाल्यार देवाचें उतर ताणें वाचूंक आसा. देवाचें उतर हर एक दिसा म्हणले बरी वाचूंक आसा. पळय मोगाच्या भवनांनी भयणीनो, ह्या नोवेनाच्या दिसांनी आयच्या दिसा आमी नियाळचो विशय जावन आसा भावार्थांत आमी वाडोवंक. आमकां जाय देवाचेर आमकां जाय विश्वास. जर तर हो विश्वास आमकां पवित्र पुस्तकांत लाभता तर हें पवित्र पुस्तक आमच्या लागीं आमी दवरूंक जाय. पवित्र पुस्तक वाचून आमचो वेळ ह्या पवित्र पुस्तका संगत कळचूंक जाय. देखून मोगाच्या भवनांनी भयणीनो, आयच्या वांजलांत आमी आयकलें कशें मार्ता जेजूक तिच्या घरांत येवकार करता आनी मोरी जेजूच्या पांयां तळा बसून जेजूची उतरां ती आयकता. आनी जेजू मोरयेक शाबासकी दिवन सांगता तिणें बरो वांटो तेच्या जिवितांत विंचून काडला. वय मोगाच्या भवनांनी भयणीनो, जेजू जावन आसा देवाचो शब्द ह्या संवसारी आयिल्लो आनी ताणें दिल्ली शिकोवन पवित्र पुस्तकांत आमकां आसा. जर तर आमी सोम्याच्या पांयां तळा बसून ताचें उतर आमी आयकना जाल्यार ताणें दिवचें सस्नीक जिवीत आमी होगडावन घेतल्या. देवाक मानवता तसलें जिवीत जिवंक आमी सुकोन पडटल्या. ताचे खरें इश्ट जावन जिवोवच्यांत आमी सुकोन पडटल्या. तर आमी मागया ह्या पवित्र आराधना वेळार जेजू आमकां पवित्र पुस्तकाचें मोल समजून पवित्र देवाचें उतर वाचून देवाच्या उतराक सदांच वेळ दिवंक जाय आसची कृपा तूं आमकां फावो कर. ह्या वेळार ती बी आमी घालया. आमकांच आमी सोम्याक समर्पण आमी म्हणया, तुका आमी समर्पितांव येसुम्या. तुका आमी समर्पितांव येसुम्या. सगळ्यां जिवीत तालेंत आनी बरे गुण तुका आमी समर्पितांव येसुम्या. कुटुंब भुरगीं बाळां युवासना आवय बापूय मलगडी आनी प्रायवंतां पिडेस्त भाव भयणी परगांवांत आसच्यांक तुका आमी समर्पितांव येसुम्या. फिरगस कुटुंब विगार गोळी परिशद संघ संस्थे धर्मीक भाव भयणी तुका आमी समर्पितांव येसुम्या. इस्कोल शिक्षकां भुरगीं तुका आमी समर्पितांव येसुम्या. वाड्यांतली सर्व कुटुंबां, वाड्या गुरकार प्रतिनिधी, वाड्या जमत्यो हातीं घेतली सर्व कामां तुका आमी समर्पितांव येसुम्या. काम करचो जागो, दफ्तर, कारखाने, तोटा आनी बाटा, व्यापार आनी वहिवाट तुका आमी समर्पितांव येसुम्या. बऱ्यो आनी वायट सवयो, पिडा शिडा, कश्ट आनी दूख तुका आमी समर्पितांव येसुम्या. क्रेस्त काय सुख संतोष तुका आमी समर्पितांव
हांव येसूं म्या कुडेची मानसिक आणि आत्मिक भलायकी तुका आमी समर्पित हांव येसूं म्या बवार्यासच्या क्रिस्तांव भावंडाक तुका आमी समर्पित हांव येसूं म्या म्हज्या दुस्मानांक आणि म्हज्या वायट करतेल्यांक तुका आमी समर्पित हांव येसूं म्या म्हज्या इश्टा मित्रांक तुका आमी समर्पित हांव येसूं म्या दुबळेकायेंत कश्ट दिल्यांक तुका आमी समर्पित हांव येसूं म्या काम नासतना बेकार भोंवच्या सर्व लोकांक तुका आमी समर्पित हांव येसूं म्या वायट सवयांक अमोल पिवनाक बली जाल्ल्या आमच्या फिरगजेच्या भाव भयणींक तुका आमी समर्पित हांव येसूं म्या वैसुम्या आमी तुका सर्व आमचें कितें आसा तें तुका समर्पण दिता कित्याक तुजे विने आमी कितेंच करूंक शकचे ना तूं आमकां जाय सुमया सदांच तूं आमचे संगी राव आमच्या सुखांत दुखांत पिडेंत भलायकेंत संतोषांत बेजारायंत जिविताचे हर एक घडये तूं आमचे संगता राव सुमया ह्या वेळार सुमयाचे हाजीरपण आमी अनुभव करन गव्या गीत जिणयेच्या कश्टा वेळार जिनीच्या कष्टा वेळा डोळ्यांनी भरता दुखानी सुख रसलोलो तो सांभाळता सदा जिनी त्या कष्टा वेळा डोळ्यांनी भरता दुखानी सुख रसलोलो तो सांभाळता सदा चंचल सायनाका कंगाल सायनाका Astolo pontu koria Lakis hautuja Chanchal zainaka Kangal zainaka Astolo pontu koria आत्म्या बापाच्या ये आत्म्या जेसूच्या ये आत्म्या मोगाच्या ये आत्म्या मोगाच्या स्तुती करूया आम्ही हालेलुया 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 स्तुती करूया आम्ही हालेलुया 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 मागया सक्रामेंत असलेल्या जेजूचे आशीर्वाद घेऊंक तकली आमची बघूया आता गव्या गीत येत्या व्हडा सक्रामेंत
Idiaora sacramenta sastanaman oruya urvinyatya rupa oda novioriti adarya महिमा ससना ससना एका स्थाळ्या हसिदा दुःखा दोघांच्या स्थिता समासामी नावाटा प्रार्थूया. हे देवाचे सक्रमेंत काल तुझ्या कष्टांस उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सारको तुजे कुडेच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेत आनी रास करताय ससनाच्या ससना.
येता पातकांतावन सोडून तुका उगड तुझे दोळे लोकां जम पळे तो येता संतो समाधान दिवच्या उठ उठ जेरुसाल्या देव सोडून दार तुझो येता संसार तुका कोंडान धोडला संसार तुका कोंडान धोडला राष्ट्रा आसात अंकारा राष्ट्रा आसात अंकारा पूण तो तूच प्रकाश पांकयतलो पूण तुजेर तो प्रकाश पांकयतलो उजवाडांत तुज्या लोक संतलो उजवाडांत तुज्या लोक संतलो जेरुसाल्या तूं उठ जागी जा जेरुसाल्या तूं उठ जागी जा उठ उठ जेरुसाल्या भर तूं संतोषान सोमी देव तुजो येता पातकांतावन सोडून तुका उगड तुझे दोळे लोकां जम पळे तो येता संतो समाधान दिवच्या उठ उठ जेरुसाल्या देव सोडून दार तुजो येता. मिसावा या बरयासात प्रत्येक ते सभा खातीर मिस्तिता वरन रुवन टिमेल्लो आपुद बेतावन अनेक ते सभा खातीर बरी विजा मेळच्या खातीर मिस्तिता एंड्री फेर्नांडीस वेलंकनी वड्यातावन अर्गा मिस्तिता नोरीन फ्रँक आनी कुटुंब क्वैट अर्गा मिस्तिता जॉयल आनी रोशल कार्डोसा मुंबई प्रत्येक ते सभा खातीर मिस्तिता सुंदर आचार्य बिराव अर्कामिस आनी ते सभा खातीर मिस्तिता फिलिप नेरी सेरावो आयसी कॉलनी मुंबई ही ते सभा आनी आमची कास्की ते सभा बाळोगच्या पांये तळा आमी दवरून हे पवित्र मिसाचें बलिदान आमी आरंभ करया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. मोगाच्यानो आमी एका कुटुंबा बरी हे वेदी भोवारी सोम्याचे बलिदान भेटोवंक सांगाता जमल्या. आज आमी जेजूचे परगंडेचे फेस्त संभ्रमता. आयची देवस्तुती नितळ काळजा मनाच्यांक देव पळोवंक मेळटा म्हणलो संदेश दिता. कशे ते ग्राय नेकेत्राच्या उजवाडान जेजूक भेटतात तशेंच आमी नितळ काळजा मनाची जावन जेजूक भेटोवंक गरज आसची कृपा ह्या पवित्र बलिदाना वेळार मागून घेवया. या मिसाच्या बलिदानान फावो ते परी वांटो घेवच्याक आमच्या पथकाचो आमी उगडास काडया. देवा लागचें बॉक्साने आनी कृपा मागून आमी सांगता म्हणया. हांव पातकी सर्वद्वेदार देवा आनी तुमकां वळविलो म्हजे कडल्यान अवसर सांगता मनाची चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून संस्कार सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वद्वेदार देव आमची काकळूत करू आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. आमेन. सोम्या काकुक सोम्या काकुक क्रिस्ता काकुक क्रिस्ता काकुक
महिमा 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 देवा उंचगी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्विचाराया सर्पभेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सौम्य जेजू ख्रिस्ता बापाच्या यज्ञात तुका सौम्य देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप करताय आमची काकूट तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे त्या पवित्र आत्म्या सांगती देवा बापाची महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा आयच्या दिसात तुवें एका नखेत्राच्या उजवाडान सगळ्या परसांक तुज्या क्लास्पताची वळख दिली ताचे वरवीं तुकाय आमी भावार्थान वळखूंक पावल्या तशेंच एक दीस तुजे महिमेवंत मुखामोळ रूप पळोवन निरंतरी आनंद भोगूंक आमकां पावय या आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी रासोट चलयता ससनाच्या ससना इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप उठ परजळीत जा तुजो उजवाड आयला सर्वेस्पराची महिमा तुजेर परजळता पळे पृथ्वीर अंधकार विस्तारला आनी राष्ट्रांचेर काळोख तरी तुजेर सर्वेस्पर वयर सरता ताची महिमा तुजेर दिश्टी पडटा राष्ट्रां तुज्या उजवाडाशी येतात आनी राय तुज्या उदेवाच्या परजळशी तुजे दोळे उबार आनी भोंवती दिश्ट लाय सगळीं एकठांय जावन तुजेशी येतात पयस पयस जावन येतात तुजे पूत आनी तुज्या दुवांक हांडीर बसोवन हाडटात हें पळोवन तूं परजळीत जातली तुजें काळीज उठतलें आनी रोन जातलें कित्याक दर्याची संपत्ती तुजेशी वाळटली राष्ट्रांची ग्रेस्तकाय तुजेशी येतली करी हिंडांनी येवन तुजो गांव भरतली मिद्यानाची आनी एपाची तरुण करी भांगार आनी धूप हाडून शेबातावन सगळीं येतली आनी सर्वेस्पराची स्तुती करतली देवाचे उतर देवाचे वडकार तुझे मोकार सर्वेस्परा सर पडता सराष्ट्रा सर्वेश्वरा सर्वदा
ठिबा नीतिबन पैसलाचे थेणे तुझ्या रायात पाट रायकुवर सावन असलेल्या थका न्याय नीत करसो अधिकार थी अशे तो तुझे परचेक नितीन सांभाळो दुबळ्या धाकट्यांक न्याय नीती काल सोलून उरू तुझे मुखार सर्वेश्वरा ताच्या दिसांनी न्याय नीत प्रतिसा संद्रे माससर शांती शेकन शेक पळवो तो एका धर्यातावन दुसऱ्या धर्या पर्या युप्रेटिस न येता प्रितुमेची अंतपर्यान राजवट सलो तुझे मोकार सर्वेश्वरा सर्वता सर्वत्र तुझे मोकार सर्वेश्वरा सर्वता सांपावलून एफेस घरांक बरिल्ल्या पत्रांतले वसप भावा भयणीनो तुमच्या हिता बसत देवान एदी व्हडली जबाबदारी म्हाका दिल्या म्हूण तुमी आयकून आसीत. हांवें आतां संक्षिप्त तरान बरयल्या तशें देवान आपली गुपित मंडवळ म्हाका कळीत केल्या. आदल्या काळार खंयचीच संततीक कळीत करूंक नातलो हो गूट ह्या काळार देवान आपल्या प्रेरक आत्म्या मार्फत बगेवन देवदूतांक आनी प्रवाद्यांक उगडला. होच तो गूट सुवार्ते मार्फत जुदे वाचोवे हेर जातीची देवाच्या दैजाची सहवार इस्तारां 3 तेस आनी एकच कुडीचे सांदे क्रिस्त जिजुतें देवान दिल्ल्या बसवण्यांनी ती वांटेली. देवाचे उतर देवाचे वडपकार. हालेलुया हालेलुया हालेलु हालेलु हालेलुया 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 हालेलु हालेलु हालेलुया. उदेले ते ताचे नेकेत्रा मी देखले आणि ताका नमस्कार करू म्हूण आमी आयल्या. हालेलुया हालेलुया हालेलु हालेलु हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. देवा परमाने जेसू ख्रिस्ताचे शुभ अर्थ. महिमा तुका सोम्या. जेजू जुदेया प्रांताच्या बेतलेहम शारांत जल्मलो. तवळ हेरोद राजवट चलयतालो. जेजू जल्मल्या उपरांत उदेन ते थावन थोडे ज्योतिशी जेरुसलेमाक येवन विचारूंक लागले, जुदेवांचो राय जावच्याक जल्माला तो भुरगो खंय आसा? उदेल्लें तें नेकेत्र ताचे नेकेत्र आमी देखलें आनी आमी ताका नमस्कार करूंक जाय म्हणून आयल्या. हें आयकून हेरोद राय सगळो घाबरलो आनी तेच परे सगळ्यां जेरुसलेम. तवळ हेरोदेन प्रमुख याजकांक आनी लोकांच्या शास्त्रांक सांगता पयलें आनी क्रिस्त खंय जल्मूचो आसलो ते विशीं तांचे लागीं विचार केलो. तांणी सांगलें, जुदेयांच्या बेतलेहम शारांत, कित्याक प्रवाद्यान अशें बरयल्लें आसा, आनी तूं जुदा प्रांताच्या बेतलेहमा जुदाच्या मुखेल्या मदें तूं बिलकुल अती ल्हान न्हय, कारण तुजे तावन उपसतलो एक फुडारी इस्रायलाक म्हजे परचेक चलयतलो गोवळी.
तवळ हेरोदेन त्या ज्योतिशांक कुशीन आपयले आनी ते नखेत्र तांकां दिश्टी पडल्ली वेळकडी तांचे तावन समजून घेतली. उपरांत ताणें तांकां बेतलेहेमाक धाडले म्हणून वसा आनी बळकाची सत्रायन सोदना करा. तो तुमकां मेळटास हांगा येवन म्हाका खबर दिया. हांवें वचून ताका नमस्कार करीत जाय. रायाचें उतर आयकून ते भायर सरून गेले. तेदवा उदेताना तांणी पळयलें नखेत्र परत्यान तांच्या मुखल्यान वेतालें तें आनी शेकी बाळक आसलो त्या जाग्या वयर वचून रावलें तें तांकां दिसलें. नखेत्र पळोवन ते भोव चड संतोश पावले. उपरांत घरांत भितर सरून ताणें बाळकाक ताचे आवय मोरये संगता देखलो आनी सरपडून ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपले दिरव्याची चिलां भुक्ती करून ताणें ताका अर्पिल्ल्यो कानिको बंगार दुंपू आनी रक्तांबळ. पूण हेरोदेस हरशीं तांणी फाटीं वचनाय म्हूण देवान तांकां स्वप्नांत ताकीद दिल्ल्यान दुसरीच वाट धरून आपल्या गांवाक ते फाटीं गेले. देवाचें उतर हे वखणी तुका ख्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावान आनी भयणीनो, ब्रेंडा म्हणलें कॉलेजीत शिकचें एकलें चेडूं भुरगें ताच्या इश्टिणे सांगाता रजा मेळ्ळ्या वेळार लागशिल्ल्यान आसल्या एक दोंगराक सोडूंक वेचें प्लॅन करतात. ट्रेकिंग म्हणटा आमी. आनी अशें ती ताची सगळी इश्टिण्यो सांगाता मेळून एक दीस ट्रेकिंगाक ती वेतात. आनी अशें गेल्ल्या वेळार तांचे मदें कॉम्पिटिशन सुरू जाता कोण हो दोंगर पयलें सोडून वेता. आनी अशें जायतीं जाणां सरासरा म्हणून चलोवन वेतात आनी थोडीं पुरासऱ्यान मदें रावतात. आनी तांचे पैकी ब्रेंडा पयलें जावन गुड्याच्या त्या दोंगराच्या तुदयेक तें पावता. आनी पयलें पावल्या उपरांत थोडो वेळ विशव घेता म्हणून सांगून थंयसर तें बसोंक वेता आसतना रुखाचो एक पांटो ताच्या दोळ्यांक घसटता. आनी ह्या वेळार ताणें ताच्या दोळ्यांक घाल्लें तें कॉन्टॅक्ट लेन्स सकयल पडटा. आनी हे कॉन्टॅक्ट लेन्स सकयल पडून लेन्स ताची सगळी दिश्ट गैरी गैरी जाता आनी ताका कांयच थंयसर आसलें सारकें दिसना. आनी ह्या वेळार सासपता ताचे ते कॉन्टॅक्ट लेन्स सोदून काडूंक ते प्रयत्न करता पूण ताका तें मेळना. आनी निर्फळ जाल्ल्या वेळार तें दुसऱ्या इतिहासांत बायबलांत आसल्या दुसऱ्या इतिहासांत पुस्तकांत आसलें तें देवाचें उतर तें सांगता. एक मागणें जावन तें सांगता आनी म्हणटा, देवा तूं सर्व जाणां आसाय. ह्या जाग्यार कितले दोंगर आसात, कितले रूख आसात तें सगळें तूं जाणाय. आनी ह्या वेळार म्हजे कॉन्टॅक्ट लेन्स खंयसर पडला तेंय तूं जाणा आसाय. दया करून म्हाका हे कॉन्टॅक्ट लेन्स सोदून काडूंक तुजो आदार दी अशें तें मागणें म्हणटा. आनी मागणें म्हणून उपरांत कश्टांनी म्हणलें बरें तें दोंगर देंवोन सकयल वचूंक प्रयत्न करता. आनी अशें तें वेता आसतना त्या वाटेन येतात ताची उरिल्ल्यो इश्टिण्यो आनी तांच्या ती ताका विचारतात ब्रेंडा लागीं, ब्रेंडा तुज्या दोळ्याचे कॉन्टॅक्ट लेन्स भायर पडला गे. आनी आयकल्लेंस ब्रेंडाक अजाप जाता, कशें ही इश्टिण्याक कळीत जालें म्हजे कॉन्टॅक्ट लेन्स सकयल पडला म्हणून. आनी ह्या वेळार ती इश्टिण्यो सांगतात, आमी वयर ह्या वाटेन सोडून येता आसतना आमी एक मुयेंची रास पळयली आनी ह्या मुयेंनी एक कॉन्टॅक्ट लेन्स तांणी कश्टांनी तांणी वरचें आमी पळयलें. आमी चिंतलें आमचेतल्याक हें आमच्याच पंगडाक कोणाकी सर्वल्लें जाय देखून आमी त्या मुयें तावन घेवन आमी हांगासर हाडून आयल्या. आनी हें सगळें घडल्लें घडीत ब्रेंडाक एक आजापशें दिसता. आनी घरा वचून आपल्या डॅडी कडेन तें सांगता. आनी डॅडी जावन आसलो एक बरो पिंतूर सोडोवचो व्यक्ती, कार्टुनिस्ट म्हणटा आमी. आनी जें कितें ब्रेंडान सांगलें तें हो कार्टुना मुखांत्र पिंतुरांत सोडोवन तो आसलो.
एका सायडीक ब्रँडाचें पिंतूर आनी एका सायड मुयेन कस्टांनी ते कॉन्टॅक्ट लेन्स वावूनचें पिंतूर तो सोडून आसलो. आनी उपरांत आपणें सांगलें तें सर्व घडीत जाल्या उपरांत तो चेडवाचो ब्रँडाचो बापूय त्या पिंतुराच्या सकयल अशें बरयता, लॉर्ड, आय डू नॉट नो वाय यू वॉन्ट मी टू कॅरी दीस थिंग. I can't eat it. It's useless for me. And it is awfully heavy. But if this is what you want me to do, I will carry it for you. असो अर्थ, देवा हे तूं म्हाका हांवें कित्याक करी जाय म्हणून म्हाका कळयत ना. ही वस्तू म्हाका खावंक जायना आनी तें दिसतना ही वस्तू जडी आसा. तरी पूण तुका विधेय जावन ही वस्तू हांव ववयता म्हणून ह्या मुयेंच्या वयर सकयल त्या पिंतुरा सकयल तो बरयता. मग चनो ह्या एका गणितांत आमी पळयता ब्रँडाचो भावार्थ आनी मुयेंचो भावार्थ. ब्रँडाचो भावार्थ, ताच्या भावार्थाक लागून देवान ताचे मागणें आयकलें आनी ताच्या मागण्याक देवान प्रतिफळ दिलो. आनी एका कुशीन आमी पळयता मुयांचो भावार्थ. तांणी संपूर्ण तरान विधेय जावन तांकां लाभली ती वस्तू ती व्हावूंक लागली. ती वस्तू उपकाराक पडना जाल्यार ती व्हावूंक लागली आनी तांकां दिल्लें काम तांणी तें केलें. मग चनो आयच्या ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमकां लाभला मातेवाचो वांजेल. आनी ह्या मातेवाच्या वांजेलांत आमी पळयता ते एक जण ज्योतिश्य. तांणी पयन सुरू केल्लें संवसाराच्या सोडवंदराक पळोवंक ताका भेटच्याक तांणी तांचें पयन सुरू केल्लें. मातेवाच्या वांजेलांत आमी पळयता एक विशेशता जावन आसा. मातेवान जुदेव क्रिस्तांवांक बरयल्लो वांजेल तो जावन आसा. आनी जुदेव जावन आसले क्रिस्तांव जाल्या उपरांत हे जुदेव क्रिस्तांव जेजूची जायत्या जाणांनी जेजूची शुभ वार्ता मानून घेतली आनी थोडे जाणांनी जेजूची शुभ वार्ता मानून घेवंक ना. जेजूक देव म्हणून तांणी स्विकार करूंक ना. आनी हें एक गणित, ज्योतिशांचें गणित दिवचे द्वारे मातेव आमकां सांगता हे ज्योतिश जावन आसले जेंतील, जुदेव न्हय ते जेंतील जावन आसले आनी हांणी देवाची शुभ वार्ता मानून घेतली, स्विकार केलें. आनी देखून आमी मातेवाच्या वांजेल आखेर जाता आसतना थंयसर जेजून सांगले ती उतरां आमी वाचता. वसा सगळ्या संवसाराक शुभ वार्ता परगट करात आनी त्रिएक देवाच्या नांवान लोकांक पवित्र स्नान दियात म्हणून जेजून सांगलें उतरां आमी मातेवाच्या वांजेलांत आमी आखरेक पळयता. कित्याक वो जुदेव क्रिस्तांवांनी जेजूचो संदेश स्विकार करूंक इन्कार केल्ल्या वेळार हो जेजूचो संदेश जेंतिलांक, संवसाराच्या हेर धर्माच्या लोकांक आयकोनचें भाग फावो जालें. मग चनो ह्या आयच्या वांजेलांत आमी पळयता हे ज्योतिश सोदनेर आसले आनी ते सोदनेर आसले संवसाराच्या सोडवंदराक. ह्या संवसारांत मग चनो आमी जायतीं जाणां संवसारी संगतीचे सोदनेर आमी आसा. थोडीं जाणां अधिकाराच्या सोदनेर आसात, थोडीं जाणां संबंदेच्या रिलेशनशिपाच्या सोदनेर आसात, थोडीं जाणां दुडवाच्या वा ग्रेस्तकायेच्या सोदनेर आसात, थोडीं जाणां देवाच्या सोदनेर आसात. अशें एक वा आनी एक व्यक्ती ह्या संवसारांत सोदनेर आसा. आनी वांजेलांत आमी पळयता हेरोद्राय अधिकाराच्या सोदनेर तो आसलो, ग्रेस्तकायेच्या सोदनेर तो आसलो आनी तेग राय वा तेग ज्योतिश ते देवाच्या सोदनेर आसले. कोणाच्या दोळ्यांक देव मेळटा म्हणलें सवाल आमी विचारूंक जाय. हेरोदाच्या की वा ह्या तेग जाणां ज्योतिशाच्या दोळ्यांक. आमी पळयता पवित्र पुस्तकांत त्या तेग जण ज्योतिशांक देव पळोवंक मेळ्ळो
जेजू पळोवंक मेळ्ळो. तांच्या दोळ्यांक देव दिश्टीक पडलो. मोगचनो आयच्या ह्या नोवेनाच्या दिसा आमकां लाभलोलो तो संदेश जावन आसा. मागण्यान केल्लो वावर, मागण्यान केल्लें पैन करता जिवीत सुफळ. मागण्या विनय केल्लो वावर वा मागण्या विनय केल्लें पैन आमकां कांयच फळ दिवंक शकना, बदलाक निर्फळ तें जाता. आज आमी आमकांच विचारूंक जाय, कोणा बरी आमी जावंक जाय, हेरोदा बरे गी वा देग जाणां ज्योतिशा बरी. जर तर हेरोदा बरी आमी जाता जाल्यार तवळ आमी अधिकाराच्या सुज्ञेर आमी वेतल्या, ग्रेस्तकायाच्या सुज्ञेर आमी वेतल्या, संवसाराच्या सोडवंदराक आमकां मेळचें भाग आमी उगडायतल्या. आज ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत आनी नोवेनाच्या दिसा आमी म्हणटो घेता आसतना आमी मागया, आमी संवसाराच्या सोडवंदराचे सोदनेक पयलो महत्व दिवन आनी निराशे जाल्ल्या वेळार त्या मुयेन म्हणलें तें मागणें हें काम कश्टांचें जाल्यार देवा तुका विधेय जावन हांव म्हजें काम हांव करतलों. तें मागणें आमचें करन संवसारांत आमकां दिल्लें मिसांव संपूर्ण करन विधेयपणान जियोंक तसो सोडवंदार आमचो सुमी आमकां प्रेरण लाभों दी म्हणून ह्या मिसा वेळार आमी मागया. सगळे आमी उबे रावन त्रिएक देवा थंय आमकां स्वभावार्थ आतां आमी उसारुया. एकाच देवा सतमानता सर्ववेदार बापतो सर्वांनी पितुमिसो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका सोम्याक जिसू क्रिस्ता सतमंता देवाचो एकलोच पुतो सर काळा आदी बापातां जल्मला देवातां देव उजवाडातां उजवाड खऱ्या देवातां उपसरलो खरो देव तो देवातां जल्मला ताका सोगना बापाच्या सैमाचो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आमा मनशां पासून आनी आमचे सगळे पासून सरकारांत तो देवलो आनी पवित्रत्म्या वरवीं अवकार मरियेचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासून पोंस पिलाताका ताका कुर्सार मारलो. ताणें कश्ट मरण सोंसले आनी ताका निकेपिलो आनी पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा पुनरुज्जीवन जालो, सरकार चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांचे मेल्यांचे मुनसबे करून वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे सुटकेक शुभट आसचोना आनी पवित्रत्म्याक सतमानता ईश्वराने जीवदाता तो बापा आनी पुताता निपसला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसरको नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कथोलिक धर्मदूता वरवीं स्थापले सभेक सतमानता. पातकांच्या भक्षणे खातीर एक पवित्र स्नान सन्मान आनी मेल्यांच्या पुनर्जीवनपणात आनी ससनाच्या जिविताक विश्वास रावता. आमेन. देव जावन आसा आमचो सर्गींचो मोगाळ बापय, आमी जावन आसा ताची मोगाची भुरगीं. ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना त्याच देवाचो मोग आमी अनुभव करूंक आसा आनी ताचे शिकोवणे प्रकार आमचें जिवीत आमी जियोंक आसा. तेच देवाचेर विश्वास आमी दवरून आमची सर्व मागणी देवा समोर आमी दवरया. मोगळा बापा, पुविसभेच्या सर मुखेल्यांनी याजक धर्मिकांनी बऱ्या भवर्ती जिणेंची चूक साक्षी जावन तांच्या पजेक मेलपंक जावंक तुज्या सक्तेन बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बाळूक जेजूच्या पांयां तळी आयिल्ल्या सर भक्तिकांची सर मागणी आयकून तांच्या काळजाची आशा बगय आनी जेजून दाखयल्या वाटेन चुमकोंक खुमो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बरी भलायकी आशेवन हांगासर आयिल्ल्या सर पिडेस्तांक बऱ्या भलायकेचे देणे फावो कर. जिणेन सदां तुजे कुशे काल्तिमान घालूंक शिकय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. हांगासर जावच्या वावराक आनी योजनाक आदार दिवच्या सर दानी सेवा भेटोवच्या धर्मिकांक आनी सर स्वयं सेवकांक तुजे दराळ बेसांव दिवं
तांचे जिवीत सोबय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बऱ्या आनी उदार मनान आयच्या दिसाच्या जेवणाक प्रायोजक जाल्ल्यांक, जेवण तयार करूंक वावुरल्यांक, सुदारशिल्ल्यांक आनी आमकां सर्वांक तुज्या बेसावान बोर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मौनपणे आमचे वैयक्तीक गरजा पासत ह्या वेळार आमी मागया. सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बाबा, आमी तुज्या भुरग्यांनी उसालेली मागणी तूं दयेन आयक आनी आमच्या मागण्यांक तुजे कुशे प्रमाणे तूं प्रतिफळ लापय. ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना तुजी सोदनेर आमी येवंक, तशेंच तुजो मोग आमच्या जिवितांत अनुभव करूंक आमकां तूं फावो कर. हे मागणी आमी करता तुज्या पुता क्रिस्ता मरिफात. आमेन. भावातीस मेळून संगी हाडल्या गाणी मोगाची, बाळकाची करया हरपी सगळी चिनी आमची. भावातीस मेळून संगी काळी मोगाची, बाळकाची करया अर्पी सगळी जिनी आमची. दुर्बळ खावणी रासानी दोन हांकार मरी उस्क्यारी, बोडवे गायता ताचे पंक्ती बियोरानी बिन्यादारी. हरपिया समर्पिया देणी सगळी आमची. हरपिया समर्पिया देणी जिनी आमची. पावातीस मेळून सगळी हाडल्या काळी मोगाची, बाळकाची करया अर्पी सगळी जिनी आमची. मुंड्या वायना फस्त कृपा जिनी आमची घे बापा. बापोय आमचो वर्तो मोगा आमचे म्हणले सर तुका. अर्पिता समर्पिता अर्पिता समर्पिता देणी जिनी आमची. भावातीस मेळून संगी हाडल्या काळी मोगाची, बाळकाची करया अर्पी सगळी जिनी आमची.
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपद्वेदार देव बापाक म्हणटात तसलें जावं दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनातली महिमे आमच्या नेत्या पवित्र देवा सर्वेस्वर मानून घेव. सरपद्वेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, आज आमी तुका भेटोवंक बंगार तुंपानी गंधरास रक्तांबळ घेवन येवंक नाव. बगार गोवांचो मुंडो आनी दाकांचो बायन ह्या दिन्यांच्या रूपान जेजू क्रिस्त तुज्या पुताक आमी भावार्थान वळखता, ताचें बलिदान करता आनी ताका आमच्या आत्मीक पोशणाक घेता. तर तुजे पवित्र सभेचे ह्या दिन्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल म्हूण मागता, आमच्या सुम्या जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोबे आसो. आमचे काळजावो भारुया. आमी सर्वेस्वरातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर काळ्याने सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजे सोडवण्याचें ससनीक येवजन उक्तें केलें आनी तो सगळ्या परसांचो बुजवाड म्हूण दाखयलें. आनंदपूत तुजो आमच्या विनाशी सैमान दिश्टी पडलो, ताचें अमरपण परसळ्ळें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबरां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. होवी 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 दळबाराचो सर्वेस्वर तूं. स्वर्गानी संसार बोला तुज्या वैभवा. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. परस्पराची नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. बापा, खरंच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच बरे जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनीक कराराचें हें रगत पदकांचें बक्षाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारोवतले. हें म्हज्या मुगडासाक करात. भावार्थ सुगुट परगटुया. सोमी जेजू मेलो, सोमी जेजू मेलो. जेजू जीवन जाला, जीवन जाला, जीवन जाला. जेजू
जेजू नव्याने तोलो जेजू जीवन झाला जीवन झाला जीवन झाला जेजू नव्याने तोलो बापा जेजूच्या मरणास आणि पुनर्जीवनपणाचो आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिवेत असो उंडो आणि ही सोडवण्याची काळज तुका समर्पित हांव तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आंबा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तरल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर. लिओ आमच्या भगीन बापा, पीटर पावल आमच्या गोळी बापा आणि सगळ्या एजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदारून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागती मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया करून मी मागता. आमकार मरये देवाचे माये सांगती भगवान जुजे तिचो पती भगवान धर्मदूत आणि सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्तांव तुज्या पुता वरवीं. Tias Jesu वरवीं तियास जेजू सांगता तियास जेजू दय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या समयान शिकयलेले मागणे हे कुटुंब जावन आता आमी संगता म्हणुया. आमचे बाबा सगळीच्या तुझे नाव पोयसा तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताणें पडोवन दिवं नाका पूण सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून या जिवितान सबस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवो शानत व्यक्तीलांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सरपातकांतले सुटय आनी सर्व आकातांतले वाटय. समयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्टी घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी कोटान सांबाळ. तुमची येतान रजोड चलयता हे ससनाच्या ससनाक समयाची शांती सदां काळ तुमचे सोव्या आसो. एकामेकाक माया मोगा सुगुर्त जावन समयाची शांती वांटून दियात. देवाची शिडी संसाराचे पाप काटेले आमची काकूळट देवाची शिडी संसाराचे पाप काटेले देवाची शेणी संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती.
या शेळयेच्या जेवणाक आपण लाभलेले आम्ही सर्व सुभागी. सुमयात म्हजे उतरांचे म्हाका फोन पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. कुमगार फकात आम्ही जिबियन सेवनचो दयकन कुमगार आतान काणगे नागात पद्रपान सिस्टान दिताना तो दयकन आम्ही जिबियन सेवया. Bavartyano iya santosanullasa iya tumi ya beya ashera Poleya zalya Boduya charaya iya namaskar karya iya namaskar karya iya namaskar karya dhaniya Poleya zalmalya Boduya charaya iya namaskar karya iya namaskar karya iya namaskar karya dhaniya अवकारीची उशी देवला देव देवा सोराय राया सोराय सगळे सृष्टी सो आदाम तो दुसरो सोडवून धार्मून शांसो हिया नमस्कार करया हिया नमस्कार करया हिया नमस्कार करया धनिया Poleya zalmalya Boduya charaya iya namaskar karya iya namaskar karya iya namaskar karya dhaniya उदेंतीचे तेराय बांगारू हाडून पावले थैसर करून राया नमान रायांच्या राया राया थांबलो माया नमस्कार करया iya namaskar
नमस्कार करूया, या नमस्कार करूया, या नमस्कार करूया धनिया. प्रार्थूया. जेजूच्या आणि आमच्या मोगा बापा विद्वाना परे आज आमी जेजू बाळक सैंबाच्या दोळ्यांनी पळोवंक ना, तरी जिव्या भावार्थान त्याच जेजूक हुंड्या वायनाच्या रुपान वळखिला, आमचे भितर घेवन वेंगयला आनी आमचीच काळजां ताका भेटयल्यांत. तेच परे जिविताच्या सगळ्या घडितांनी आमची भावार्थाची नदर जेजूचेर आसूं, मोगान तसो पाटलाव करून जेजूची वाट आमच्या अक्रिस्ती भाव भयणीकी आमी दाखोवं शकी. एक दीस आमी सगळीं सरकार ताच्या परजळान सुकेस्त जावन तुका दिनवासूंक फावो. त्यास जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. जेजूच्या अपरघटनेच्या या संदर्भार दाबादिक फेस्ताचे आशीर्वाद घेवंक तकली आमची बागोवया. देवान तुमकां काळोखांतली आपल्या विचित्र उजवाडाक आपयल्यांत तो तुमचेर आपलो आशीर्वाद केलो आनी तुमची काळजां भावार्थांत भरवशांत आनी प्रितीमोगांत तीर करूं. काळोखांत बुडलेलो संसार आज जेजू क्रिस्त आपल्या प्रकाशान उजवाडायता. तुम्ही विश्वासान तसो पाटलाव करतात तर तुमच्या भाव भयणीक तुम्ही उजवाड जावच्याक तसो तुमचे क्रिस्ती जिवीत परजळीत करूं. नेकेत्राच्या उजवाडान विद्वानांनी जेजूक उजवाडाक सोदलो आनी व्हडा संतोषान वळखिलो. तशेंच हे संवसारी पयन समतास तो तुमकां रूप पळोवंक मेळ्ळो. आनी सरपदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सोवें सदां आसो. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची वळखाण. सोम्या जेजूच्या आपरगटची दाबाजीक परबे दिसा तिलसोणी आदल्या आयताराची कानीक रुपये 10,596. आयची देवस्तुती वेलंकांनी आसोसांव आनी लूर्द वाड्यान चलोवन येयल्या. येवच्या शनिवारा देवस्तुती चलोवन व्हरूंक फातिमा आयतारा सकाळी इंग्लीश मीस आसल्या वरवीं देवस्तुती कोवेंतच्या दन भयणीक. फेस्ताचे मीस आसल्या संदर्भी येवच्या आयतारा सकाळी 9 वरार हांगासर फेस्ताची गितां गावंक प्रॅक्टीस आसतलें. आल्तारीक पुला वरन रुवन डिमेल्लो आनी अमित संदीप डिसोजा. वाड्या जमत्यो आयच्या दिसा सांजे 4 वरार येपरी आसतल्यो. कोसेसांव वाड्यांत विन्नी वास तिच्या घरा. मंतिमाय वाड्यांत विल्फ्रेड फ्लाविया डिकोस्ताच्या घरा. फातिमा वाड्यांत अगस्टीन रोड्रिगसच्या घरा. या हप्त्यांत सोमारा तावन शनिवार पर्यंत बाळोक जेजूच्या मनाक मीस 9 आराधना हांगासर आसतली. 10:15 दैवी काकुळतीचो तेस
10:30 वरांक आराधन, 11:30 वरांक पवित्र मिसाचें बलिदान आनी 9 चलतली. येवच्या शनिवारा सांजेर 4:30 वरार आयतारचें मीस आसा. आयतारचे पुंतळाच्या वार्षिक परबेचो दीस जाल्ल्यान सकाळीं 10 वरार इंग्लीश मीस हांगासर आसतलें. पेस्ताच्या संदर्भी पेस्ता बाबती मीस जावन आसा सांजेर 5 वरार. दबाजीक मीस गवळीक बाप भेटयतले. पेस्ताच्या दिसाची मांडावळ ह्या परी वांटून दिल्ली आसता. धर्मीक वस्तूची स्टॉलां, धर्मीक भयणी, यात्रिकांक फुलां आनी आत्मेन दिवंक नवी शेट आनी धर्मीक भयणी, वातीची मांडावळ आंगोणेच्या मुखार, कामिल रेगो आनी पी.के. तोमास आनी सांगाती, काणीक अरियेका वाड्यातावन कनिश्ट 2 वा चडीत प्रत्येक सावन पिरगस गवळीक परिस्थिती सांदे आनी देवस्तुतीन आसा जाल्लीं सर्वां कांडीन मांडून दवरूंक धर्म भयणी, त्या दिसा जेवण आसल्या तरबेन तरकारी कट करूंक 7 वाडे, पयलो कोसेसांव, दुसरो मोती, रुजई वाडो, असम्शन, लुर्द वाडो, मिलार वाडो आनी पंपय वाडो. एका वाड्यातावन कनिश्ट 10 जाणां तांची सेवा दिवंक येची म्हूण विनंती करता. सेवेचो वेळ जावन आसा सकाळीं 7:30 वरार. केदलां मांडूंक 4 वाडेची सेवा दिवंक नेमाक केला. पयलो वाडो जावन कार्मेल, दुसरो वाडो वेलंकनी, तिसरो नितदर वाडो आनी चवथो वाडो जावन आसा फातिमा वाडो. एका वाड्यातावन कनिश्ट 10 जाणां वेळ सकाळीं केदलां मांडूंक 7:30 वरार. जेवणाचे काउंटरार 6 वाडे निर्धार केल्यात. पयलो वाडो जावन आसा कोसेसांव वाडो, मोतीसैमिंडीचो वाडो, रुजई वाडो, आसुंसांव वाडो, मिलार वाडो आनी पंपे वाड्यातावन कनिश्ट 9 जाणां येचे म्हूण विनंती करता. जेवण आण दिवंक 3 वाडे, लुर्द वाडो, नितेदर वाडो आनी वेलंकनी वाडो. केदलां काडूंक मांडून दवरलीं फातिमा वाडो आनी कार्मेल वाडो आनी सर पिरगस घरां. इगर्ज वटर नितळ करूंक वावराचो सेवेचो वावर सर्ती 8 तारखेर ब्रेस्तारा हांगासर आसतली. देखून ह्या वाड्यांनी उडास दवरूंक ह्या सवेक येजे म्हूण विनंती करता. पयलो वाडो जावन आसा असम्सो वाडो, कार्मेल वाडो, कोसेसांव वाडो, फातिमा वाडो, लुर्द वाडो आनी नितदर वाडो. सेवेचो वेळ जावन आसा सकाळीं 8 तावन 10 वरां पर्यंत. पेस्ता उपरांत इगर्ज वाठार नितळ करूंक वावर एक सर्ती जावन आसा. 12 तारखेर सोमारा पंपय वाडो, रुजई वाडो, मिलार आनी मोंती वाडो आनी सांगातास वेलंकनी वाडो सकाळीं 8 तावन 10 वरां पर्यंत. बंटिंग्सां बांदूंक आनी फुलांचे स्टॉल, आयस्यम सांदे आलंकार. एजेकांक जेवण वोन दिवंक 3रे वर्तीच्या सान्यांक. मिसार काणी जमा करूंक वाड्याचे गुरकार आनी आयस्यम सांदे. कुमगारांक एजेकांक आपोवन व्हरूंक आयस्यम आनी वैश्य सांदे. आल्तार सोबोवची आनी मांडावळाक धर्मीक भयणी आनी 3रे वर्तीचे सांदे. ग्रोट्याक इमॅजीक फुलां विवियन संतोष रोड्रिगस. आदूंच्या उदकाची तशेंच पियोवच्या उदकाची जबाबदारी वलेरियन रोड्रिगस आसोसो वाड्यातावन.
गवळी बापाक सन्मानाची जबाबदारी आणि लॉरेन्स टिकुन्ना सरसंगतीचे मेलविचार जावन आसात. ह्या कार्याक उपाध्यक्ष, कार्यदर्शी आणि 21 आयोगाचो संचालक. जेवणाची मांडावळ ऑल्वेन रोड्रिगेस, सीत उस्पोंग जेम्स कोरिया आणि प्रवीण डिसोजा. आयदानाची मांडावळ राजेश डिसोजा कडलकेरे. पेस्ता बाबती मिसा मुर्दम पिर्चेन दान आणि स्पॉन्सर दिवन जेवणाक प्रायोजक जावन बँड, लायटिंग्स, साऊंड इत्यादी जायते खर्च आसा. उदारपणाने वर्तो आदार दिवंक तुमकां सर्वांक उलो दिता. जानेवारीच्या 18 तारखेर आयतारा मिसा वेळी नव्या पिरगस गवळी प्रदेशक उद्देदारांक जबाबदारी वैसून दिवंक आसा. उपरांत मिनीवलांत नव्या गवळी परिशे पयली जमत आसतली. सर संध्यांनी चुकानासतना हजर जावंक विनंती. आता मिसा उपरांत एसपी संदे डोर कलेक्शन रावतले. बाळोक चेदूच्या ह्या पुणशेता सबारजना येतास. सबारजनांक उपकार लाभल्यात, बरेपण लाभला तर एक येवजन अवकाश करून दिला. फाल्यांतावन येवच्या शनिवारा पर्यंत मिसा उपरांत बाळोजेच्या ग्रट्ट्या लागीं थंयसर व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करून पयस आमी करतल्या. त्या देखून ह्या पुणशेताक येवन तुमकां जाल्ल्या बरेपणाक साक्ष दिवंक तुमकां एक बंगराळो अवकाश पिरगस विकारान करून दिला. आयज ह्या जेवणाक प्रायोजक जावन फ्लाविया डिसोजा सुरतकाल हांगासर आसा तर तिणें मानाची वात घेवंक हांव विनंती करतां. फ्लाविया डिसोजा सुरतकाल. तशेंच आयच्या दिसा लाईव्ह चित्रीकरण करूंक स्पॉन्सर उरली डायना मिरांदा नेविल डिसोजा मुडुबेद्री हांकां मानाची वात पेस्ता दिसा पिरगस विगार दिताले. आता दयेकन उबी रावया आनी नव्यानान आमी पात्र घेवया. जेजू बाळका आमचेर बेसाव घाल, आयक आमची मागणी. जेजू बाळका आमचेर बेसाव घाल, आयक आमची मागणी. जेजू बाळका आमचेर बेसाव घाल, आयक आमची मागणी. ल्हान भुरग्यांक सांगात रावचो म्हजो संतोश म्हणटा समी. त्या मनशाचो इश्ट जावन चियेलो, सर तराच्या गरजांनी मनशांक पावलो. पिडा गुणकर दैवी वायज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेनेळा शिकिल्लो चेजू मेस्त्री म्हूण नांवडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर गरजांनी तो पावता. प्रागाचो चेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. ए भगवंत जेजू बाळका, तुज्या सर पदवी अजेप्या तरान उगडापी गेल्ली आसता आनी तुजो आत्मेसांव दिवंक उखल्लो आसता. तुका पाथीनीन उलो मारतिल्या सकना दयेन आयक आनी तुजें बेसांव आनी बर. दयेकान आमी दिंबी घालया. बाळोकच्या पुणशेताक सबारांनी तांची तेसावां दिल्यांत. त्या देखून ही तेसावां ही वस्त आसतना आमचे सर्वांचे कर्तव्य जावन आसा ह्या तेसावां खातीर बाळोकच्या मागोवंक. 32 जाणांक बरी भलायकी मेळच्या खातीर, 21 जाणांक भुरग्यांक शिकोवंक तांक मेळच्या खातीर, 18 जाणांक बरें काम मेळच्या खातीर, 7 जाणांचें रीण फारीक करूंक सुलाभ जावच्या खातीर, 5 जाणांक बरी सैरीक लाभच्या खातीर, 7 जाणांक BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावच्या खातीर, 3 जाणांचे मायग्रेन तकली पडापड समज जावंक,
4 जाणांचो बरो जागो मोलाक विकून वचोंक, एकल्या भायर पुडारावेस्तीक विसा मेळोवंक, 2 जाणांक बरें काम पावस जावंक, एकल्या थायरॉयडाची पिडा गुण जावंक, 11 जाणां परगांवांत कामाची विसा लाबोवंक, 8 जाणांक काजारी जोड्यांक भुरग्यांचे देणे लाबोवंक, 1 जाणां रीण दिल्ले ते पयशे फाटीं मेळोवंक, 6 जाणांचे स्ट्रेस डिप्रेशनांतून फाटीं येवंक, 20 जाणांक पांयांची गांडेची आंगाची दूख गुण जावंक, 7 जाणां विविध तरांची कॅन्सरा पिडेतावन भायर येवंक, 13 जाणांच्या किडनी पिडा गुण जावंक, 4 जाणांच्या हार्टाची काळजाची पिडा गुण जावन बरी जावंक, आनी तशेंच 51 जाणांक तांचे वैयक्तीक कारणा खातीर विविध गरजां खातीर मागोवंक हांगासर आमच्या थंय सांगलां. ही सर ते सवा ह्या बाळोक जेजूच्या पुण्य ताकायिल्ल्या भक्तिकांची आस ह्या नवे नामकांत आमी दवरता आसतना ह्या सर ते सवांक आमी मागून घेवया. अर्कां तुका सोम्यान जेजू, अर्कां तुका सोम्यान जेजू, महिमा तुका सोम्यान जेजू, जय जयकार तुका सोम्यान जेजू, वंदिता तुका सोम्यान जेजू, हालेलुया हालेलुया. अरे बोबोवीत या वळार बळोक जेजूच्या पुण्यताक आमी सर हांगासर आसा. ह्या खालच्या खालसाची मनाची आमी थंय जावन हांगासर आयल्या. सर बळोक जेजू पळोवन आसा. ह्या वखदां सगळ्या मागल्यांक सगळ्यांक तो पळय करता. 7 जाणांची परवशां चड पिडा जावन आसा ती तसुमी जेजू क्रिस्त आपण आनी गुण करता. गुण कर सोम्या, आपण सोम्या. touch each one of them, Lord Jesus, heal them. In this beautiful moment Jesus is coming over you, touching each one of you. Powerful intercession of the Mother God is powerful. Of the intention is given to you. Touch Jesus, heal Jesus, conquer Jesus. पीडा जावन पयस वचून रेस्टोर नको म्हणजे सर वायट विघ्नता पयस रावंक जेजूचो आपूण दिता. जेजू एकल्याक ह्या वखदां आपण ताणें बरें करता. सुम्याच्या आदारांत आमी मागले, ह्या परवशान आनी फातीन आमी हांगासर मागले, एक तो दिता. touch, heal, touch Jesus, heal this precious moment. We are here, we are come here to heal Jesus. Touch, hallelujah, 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 hallelujah. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी गुसी सर्गता तशी संवसारांत जावं. आणि आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आणि आमकां ताळणी पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां वाड. आणि देवाचो पूत मनीस जालो, आणि आमच्या मदें जियेलो, आणि देवाचो पूत मनीस जालो, आणि आमच्या मदें जियेलो, आणि देवाचो पूत मनीस जालो. आणि आमच्या मदें जियेलो. नमान मरिये कृपेन भरले, समे तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले, समे तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले, समे तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भगवती देवाचे माये, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो, आणि आमच्या मदें जियेलो, आणि देवाचो पूत मनीस जालो, आणि आमच्या मदें जियेलो, आणि देवाचो पूत मनीस जालो. आमच्या मदें जियेलो. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या, महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या, महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. सदा सर्वदा आमेन. जेजू बळकामचे बेसांव घाल, जेजू बळकामचे बेसांव घाल, जेजू बळकामचे बेसांव घाल. ए जेजू तुवें सांगलां मागा आनी तुमी घेतल्यात, सोदा आनी तुमकां मेळटलें, आनी पडय आनी तुमकां उक्तें जातलें. तुझे भोव भगवंत माय मरियेच्या मदतीर
पत्यून हांव बडयतां सोदतां आनी मागतां आनी तें तूं म्हाका मेळशें कर. मौनपणी तुमच्यो गरजो सोम्याक आमी भेटोवया. ए जेजू, तुवें सांगलां म्हज्या नांवान कितें तुमी मागल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकां दितालो. तुज्या भोवभोगेवंत माय मरयेच्या मजतीन हांव कालतेपणी आनी अदीक गरजेन तुज्या बापा कडेन हांव मागतां आनी तेमकां फावो कर. ए जेजू, तुवें सांगलां सर्ग आनी संवसार सरत पूण तुजी उतरां सरशिना. तुज्या भोवभोगेवंत माय हांवें मागलें तें म्हाका लाभतलें म्हूण खंडीत भरवोसो आसा. जेजू बळकाक मागणें सांगता म्हणया. ए अजबांच्या जेजू बळका, कंतीन आनी बेसरायन बरयल्ल्या आमच्या काळजाचेर एका कुळची दिश्ट घाल म्हणून तुजे मुखार सरपडून आमी मागता. तूं इतल्या बिरमोतेन बरयल्लें मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकारून आनी इतल्या अत्रेकान मागची कृपा आमकां दिवं. काड आमचे वयले सर कश्ट आनी निरसपण तुजे कुमाक आनी बसवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्या सदां आनी सर्वता. आमीन. झुजून केल्ल्या सर बरापणाक आतां सर अर्गां दितात. 30 जाणांक भुरग्यांक बरी मोत आनी गिन्यान शिकोवन दिल्ल्याक, 20 जाणांक बरी भलायकी आनी समाधान दिल्ल्याक, 13 जाणांक बरी विजा लाभिल्ल्याक, 5 जाणांक बरें काम मेळ्ळ्याक, 6 जाणांक बरें परिक्षेन रिजल्ट मेळ्ळ्याक, 2 जाणांक भुरग्यांचें देणें फावो जाल्ल्याक, 13 जाणांक बरी विजा मेळ्ळ्याक, 4 जाणांक बरी सैरीक लाभिल्ल्याक, 12 जाणांक धरिल्लें काम पंताक पावयल्ल्याक, 13 जाणांक अवघडांतलें राखिल्ल्याक, 7 जाणांक स्ट्रेस पिडेंतलें बरेंपण मेळ्ळ्याक, 30 जाणांक विविध बरेपण लाभिल्ल्याक आनी एका आवयच्या पुताक फाटीं आयिल्ल्याक आनी सर प्रॉब्लेमांत जावन भायर आयिल्ल्या ती हरगां दितात बाळोक जेजूक. आमी तांचे सांगता आमी आजकी आमकां मेळिल्ले उपकारा उडासकान बाळोक जेच्या पुणशेत आयली सर भक्तिका हास आमी ताका हरगां पाठोवया आनी सांगात आमी म्हणया. ए बो उदार बाळोक जेजू, तुजे मुखार आमी सर पडटा. तुवें आमकां दाय केल्ल्या येद्या व्हड्या उपकारा खातीर आमी अर्गां भेटूंक आमी आयल्या. तुज्या काकुळते आमी वर्णिता. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पाथिणी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजबांच्या इमाजी मरीपात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारूं दी. सर क्रिस्तांव तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजे कळणांतल्या दैवीक मजत जोडून दीत. सर स्तुती आनी महिमा जावं तुका बळका जेजू. आमेन. सौम्याचे नवी आमचो आदर, स्वर्ग आनी संवसार. सौम्य दयेन आयक म्हजे मागणे आणि मुझी पाव तुझेशी पावती. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. सर दयाळेन आनी मोगान बरयल्ल्या देवा आमच्या बापा, तुजी गुण करची सगत पिडेस्त गुणयेक लागून कश्ट भोगतल्या तुज्या भुरग्यांक तुवें आशिर्वाद करताय. या तुज्या सर भुरग्यांचेर आनी प्रत्येक सावन विविध पिडेनी कश्टांच्या तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तांच्या मोतीच्या आनी कुडीची सर दूख तांचे दाव पयस कर. तुज्या पुता बळका जेजूच्या कृपेन तांकां कुडी आत्म्याची परती भलायकी लाभय. अशें आंगात आनी तुज्या सांगातपणान चडलो दैवीक अनुभव सश्टांचे जिवीत सोडूंक तांकां आदार जावं. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. ಪ್ರೀತಿಯ ತಂದೆಯೇ, ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಕುಮಾರರು ಘೋರಯೇತನನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರುವ ಸಾನೆ ಕಲಿಸಿದವರು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ನೋವಿನಿಂದ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಬಾಲ ಯೇಸುವಿನ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಯತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಲೋಕ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವಂತಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. स्वामी जेजू ख्रिस्त तुमचे सोबे रावो आणि तुमचे संरक्षण करू.
तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां तो राखो. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवे जियेत आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. मग बाबडीनो जेवणाचेर आशिर्वाद मागच्या आमी उबी रावया. भक्तीन आमी सांत वांटेली जाल्यार तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पडयता. देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता. हे संदर्भार एमएसचे बर्दिदान उचलून व्हेल्ल्या मनादी बाब रिचर्ड फर्नांडीस तशेंच नव्यान केल्ल्या मनादी बाब दीपक नोरणा तांचो सगळ्यांचो उपकार भोवता. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. तुमी व्हड संख्यान भक्तीन ह्या नवऱ्याच्या तिसऱ्या दिसा भक्तीन वांटेली जाल्यात तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पडयता. देव बरें करूं म्हणटा. आनी फाल्यां परत आमी सांगात मेळया. फाल्यां विशेश करून तुमी जाणांत फाल्यां नवीन असो 4थो दीस आनी बरोवशान बरलेली मागणी जिवितांत संतोश हाडटात. हे संदर्भार जिवितांत निराशा भोगतल्यां बसोत डिप्रेशनाक तरेतरेच्या पंदपासा वळख जाल्ल्या बसोत मागता आसतना फाल्यां एका मनाची काळजाची जावन सांगात मेळया. आनी सर्व गरजां खातीर निराशी जाल्ल्या सर्व भाव भयणी खातीर विशेश करून संदर्भार मागया. आमी समेस्तां खातीर मागया. आमी तुमच्या खातीर मागता. तुमी आमच्या खातीर मागा आमी विनंती करता. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. अपुरबायशें गायन केल्ल्या भाऊ क्लिफर्ड तुजो एकाळजांत उपकार भोवता. देवीवाणी यूट्यूब चॅनलार निरंतर लाईव्ह प्रसार करच्या मनेस्त अविनाश आनी अनुपम तुमकां देव बरें करूं. आनी समेस्तांक एका सुत्रान देव बरें करूं म्हणटा. आयची देवस्तुती चलून वयल्या लुर्स वाड्याकारांक रांदपाकूम गेल्ल्या लुर्स वाड्याकारांक तांकां आदार दिल्ल्या समेस्तांक एकाच काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. गायन केल्ल्या सरगान मंडळाच्या संध्यांक एका सुत्रान देव बरें करूं. आमी तुमच्या खातीर मागता. तुमी आमच्या खातीर मागा. परत तुमकां समेस्तां देव बरें करूं. फाल्यां सकाळीं सांगाता आमी मेळया. आतां जेवणाचेर आशिर्वाद समेचे नवी आमचो आदार सर्वेस पाव तुमचे सवय आसूं. प्रार्थना सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा आयताराच्या ह्या भोव पवित्र दिसा ह्या पुणताळा घेवचे बाग फोव केल्ल्या पासून नव्यानाच्या तिसऱ्या दिसा वांटेली सावचे बाग फोव केल्ल्या पासून अर्गां दिता आसतना आज ह्या मिसाच्या बलिदाना मुखांतर आराधना मुखांत नव्याना मुखांत तुजी कृपेचो शिवर आमचे ते वळस केल्ल्या पासून तुका आमी अर्गां दिता. आतां आमी जेवणाक येतली जाल्यार ह्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हें जेवण तयार करूंक वावरलेल्या लुट्स वाडेकरांचेर तांकां कुंभ केल्ल्या समेस्तांचेर आशिर्वाद घाल. हें जेवण तयार करून दान दिल्ल्या समेस्तांनींचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांचें दान आसो आनी वावटीचो फळ येतेच मापान तांकां फाटीं मेळो कर. हें जेवण जेवच्या हांव हरेकल्यान तुजो आशिर्वाद घाल. कुडीच्या वाडावडी तूं उपकारता. आत्म्याच्या वाडावडीच्या खंडा खातीर निरंतर वावरूंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता. हें मागता तुज्या पवित्र नांवान जो जी ते रास करता ससनाच्या ससनाक बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. मगळ बाबडीनो आतां पवित्राची मागणी आमी करता. पट्ट्यान एक आसक मुखार हांगासर हे आसक पवित्राची मागणी रावा. एक घडी रावा पाद्र्या बसोवन दी. पाद्र्या बसोवंक सोडा. एक घडी राव. पदऱ्याप गेल्या उपरांत तुमी हांगासर या. मुखार एक पदऱ्या फाटल्यान एक पदऱ्याप पवित्र तेलाची मागणी करतले भक्तीन वांटेली जावचे. संगीत राव सुमिया जेजू तुका सांडून जियो आमी सकचे ना. संगीत राव सुमिया जेजू तुका सांडून आमी जियो सकचे ना. तू आमचो एकलो आसरो जेजू सांडून जियो आमी अत्रेकता. तू आमचो एकलो आसरो जेजू तुका सांडून जियो आमी अत्रेकता. आमचे संगीत राव सुमिया जेजू तुका सांडून जियो आमी सकचे ना.
असताना तुझो सांगाती जेजू, पिडेंत असताना आमकां राखून व्हर जेजू, पैणार असताना तुझो सांगात दी जेजू, पिडेंत असताना आमकां राखून व्हर जेजू, आमचे संगी तूं राव सोमिया जेजू, तुका सांडून जियो आमी सच्चे ना, आमचे संगी तूं राव सोमिया जेजू, तुका सांडून जियो आमी सच्चे ना, तूं एकलोस आमचो आसरो जेजू, तुझे संगी जियो आमी अत्रेका, तूं एकलोस आमचो आसरो जेजू, तुझे संगी जियो आमी अत्रेका. कष्टांत असताना तुझो सांगात दी जेजू, सुखांत असताना तुझो संतोष दी जेजू, कष्टांत असताना तुझो सांगात दी जेजू, सुखांत असताना तुझो संतोष दी जेजू, आमचे संगी तूं राव सोमिया जेजू, तुका सांडून जियो आमी सच्चे ना, तूं एकलोस आमचो आसरो जेजू, तुका संगी जियो आमी अत्रेका.